चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मत्या कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीक खासा आमच्या मदें दोन मानेस्त जे यूकेसान आयल्यात तेच भशेन आमचो खोडेगान कॉमेडियन एक यूकेच्या देशांत तियात्र डायरेक्ट करता. म्हणटच पयले सुवातेर तांची हांव तुमकां वळख करून दितां. म्हज्या कुशीक रिझबे फेर्नांडीस हो एक बरोवपी तेच भशेन एक तियात्र प्रमोटर. आयच्या कार्यावळींत रिझबे बाब येवकार. ताच्या कुशीक आमचो प्रिन्स जेकब फेर्नांडीस जो पालकाचेर जायतो वावुरता, जायतें बरेपण हाडूंक तो प्रयत्न करता. आनीक यूकेच्या देशांत रिझबीचो नशिबांतलें हो तियात्र तो डायरेक्ट करचो आसा. म्हणटच जेकब बाब तुका येवकार. तेच भशेन ताचे कुशीक झेवियर डायस हो एक तियात्र प्रमोटर आनीक तोवूय जायतो आमचे मायभाशे पासत वावुरता आनीक तोवूय यूकेंतान आयज आमच्या मदें आसा. म्हणटच ताका ह्या खिणांत झेवियर बाब येवकार. तर आयची कार्यावळ सुरवात करता आसतना खूब बरें दिसता, कारण दोन यूकेच्या मानेस्त आमच्या मदें आसात जे तियात्रा पासत सदांच वावुरतात. गोवन हेरिटेज लंडन आनीक गोंयचें दायज ह्या पंगडाच्या वतीन आमचो प्रोड्युसर आनीक रायटर रिझबे फेर्नांडीस नवो तियात्र नशिबांतलें हो तुवें मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला, कारण ह्या आदीं तूं तियात्रांनी जायतो वावुरता. म्हणटच रिझबे बाब हो तुजो तियात्र म्हणजे केन्ना सुमार कॉमेस जातलो? हो तियात्र आमी दवरला इन द मंथ ऑफ मे ह्या वर्साक. 26 तारखेर मायाची वेम्बली आहा, 27 सावथ हॉल आनी 28 स्विंडन. सावथ हॉल आमी 2 शो मांडलेले आसात, एक 2 आनी एक 6:30. स्विंडनूय तशेंच 2 शो मांडलेले आसात, 2:30 आनी 6:30. वेम्बली फकत सद्याक एक शो मांडलेलो आसा. म्हणटच आतां जेकब बाब तुमकां ह्या तियात्रा पासत कसो मेवलो? जेकब इज अ व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन. जेकबाक हांव वळखल्यार जायतीं वर्सां जालीं हांव ताका. आमी दोगूय बाराबर आसतात. हांव लंडनतान आयलो म्हणटच हांव जेकबाक फोन मारता, नाजाल्यार जेकब म्हाका मेवता. सो एक दीस हांव ताका असोच एप्रोच जालो. जेकबाक हांवें म्हटलें हांवें एक तियात्र बरयलोलो आसा, म्हाका तुजें हेल्प जाय म्हजो तियात्र डायरेक्ट करपाक. कित्याक हांव डायरेक्टर न्हू म्हज्यान म्हणूंक जाता, एक प्रोड्युसर. सो जेकबान म्हाका म्हळें भिवनाका, हांव करता तुगे डायरेक्ट, पूण आपल्या मातशें स्क्रिप्ट कळोंक जाय कितें तें. सो तेणें स्क्रिप्ट हांवें ताका दाखयलें, तेणें वाचून तेणें म्हाका हेल्प केलें. कॉमेडी सायड्स आख्खो कॉन्सेप्ट कॉमेडी जेकबान बरयलें तियात्राक. पूण हितूंक आनी एकलो म्हगे बेस्ट फ्रेंड आहा, तेज्या पयलो हांव तेक एप्रोच जाल्लो, मिलरॉय रॉड्रिगीस. मिलरॉय रॉड्रिगीस हांवें म्हळें अशें आमचें तियात्र करपा हांव चिंतितां जेकबाक घेवन. जोरी तर तूं इनवॉल्व जाता, तूं तर मातशें आमकां आदार कोता. तेणें म्हाका एकूच उतरान फूल फायनान्स आपण म्हणूंक लागलें तियात्र आपण कोता, म्हजो फ्रेंड मिलरॉय रॉड्रिगीस. सो अशें करून आमी मेळ्ळे. झेवियर डायस तेजोय हितून शेअर आहा. सो झेवियर डायसानूय बरें उतर दिलें. तसोच कायतान ब्रागांझा फूल सपोर्ट. कायतान दे ब्रागांझा ताणें आमकां आजून तो तितून वावरत आसा. डेली फोन करून तो खबर काडटा तियात्राचें कितें जालां. येवपाची कसलीच गरज ना म्हूण सांगलां. तियात्र रेडी, सगळें आमी सेट आसात. हय जेकब बाब, तूं पयलेच फावट म्हाका दिसता यूकेच्या देशांत तियात्र डायरेक्ट करता एज अ डायरेक्टर. सो तुजें मत? तेवतून बाब आतां आमचे गोंयचे बऱ्यांतले बरे कलाकार सद्याक यूकेन आसात, म्हणजे आपल्या पोटाक लागून आसात. जायते जाण म्हणटात की ते तियात्रीस गोंया सोडून गेले, पूण हांव म्हणटा ते सोडून गेले बरे गेले, आपल्या पोटा खातीर गेले. आज ते थंय रावन आपलो संवसार कोत्तात, आपली फामील चलयतात. आतां कांय तियात्री सांगा आसात, आमी आसात,
पूण हांगा आमी आसोनूय पासून आमकां तियात्र करपाक जागे ना, हॉलां ना, कला अकेडेमी ना, मागीर म्हापश्यां हॉल ना, आमचे वास्को हॉल ना. सो तियात्र आमी बरयतात ते दाखोवपाचें कोणाक लुगार ना, जागे ना. पूण हांव आमचे गोंयचे कलाकार जे पळय लंडन गेल्यात वा हूंय गेल्यात, पुर्तुगालाक गेले, हूंय गेल्यात, गल्फाक गेल्यात, तेणी कोंकणी केन्ना विसरूंक ना. तेमी तियात्र हिंगा कोत्ताले ते थिंगाय तियात्र कोत्तात. आनी म्हाका दिसलें की कोंकणी सांबाळपाक वा कोंकणी फुडें व्हरपाक ते इतले जरी तर कोश्ट काडटात, आपले इतले बिजी आसतना सगळे कोत्तात, जाल्यार म्हजो तेंको कित्याक दिवचो न्ही. सो हाका लागून हांव तेंको दिवपाक तयार जालो. आतां कितें जाता, लंडनाक तियात्र जालो, त्या कलाकारांनी केलो जाल्यार लंडनचो लोक कितें म्हणटा, लोकल म्हणटा आर्टिस्ट, लोकल तियात्रिस्टांचो. पूण लोकल जावं ते, पूण बऱ्यांतले बरे कलाकार थंय आसात. सो म्हाकाय लोकांक दाखोवंक जाय, बरें एक डायरेक्टरान जरी तर तांकां सपोर्ट केलो, डायरेक्शन दिलें, जाल्यार तांच्यांनी बऱ्यांतले बरें तियात्र करपाक जाता. आनी ह्या निमित्तान हांवें एक पावल मारलां, ह्या फुडाराकूय दुसरेय कोण पावल मारतले आनी गोंयांत तांकां आपले त्या कलाकारांक, त्या प्रोड्युसरांक, त्या रायटरांक, त्या बरोवप्यांक आपलो आदार दितले. सो म्हाका दिसता हें एक बरें काम हांव करूंक फुडें सरलां. खरेंच खूब बरें दिसलें जेकब बाब, तुवें तुजे काळजाचे उमाडे भायर काडले. आनीक हे उखलून धरपी आमच्या सांगाताक झेवियर बाब आसा. म्हणटच झेवियर बाब, तुका ह्या तियात्राच्या मोगान तूं इतलो कित्याक लासता? तितून बाब हांव खरो म्हणल्यार हांव भुरगेपणारूच सावन म्हाका तियात्र दाखोवपाची उमेद आसली. पयलो हांव वाड्यार आमच्या गांवांत तियात्र दाखयतालो गोंयचे कडेन. मागीर हांव इल्लो दुसऱ्या वाड्यांनी धांवंक लागलो. मागीर फॉलान गेलो, फॉलांनी दाखयले, जायते जाणांचे तियात्र दाखयले. आनी दुसरे मागीर हांव कुयटाक गेलो, गल्फान कुयटाकूय हांवें तियात्र दाखयले गोंयचे व्हरून. आनी मागीर काडलो आनी आतां हांव 2014 UK गेलो. मागीर तिगाय म्हाजी एक विश आसली, म्हणजे तिगाय दाखयले जायते तियात्र. हें करून करून म्हाका उमेद. मागीर रिस बी मागलो कितें, आपूण एक तियात्र कोत्ता, कोरया मरे मला तूं हय कोरया. पूण मला जेकबाक मला पूण उलयता आनी डायरेक्ट करप आपण तियात्र हें कोत्ता, आमी कोरया म्हणलें. कित्याक हांवें थिंगचे लोकल तियात्र केल्या जायते. जावं एक बाबिटाचो केलो, एक जसलनाचो केलो, एक विक्टर द रिमांदराचो केलो, हेर गोंयांसान हाडले तियात्र. पूण म्हाका उमेद. हांवें पयशे लायफान म्हाज्या हांवें तियात्राचेर केन्नाच जोडूंक ना, पूण म्हाका एक कोंकणीच उमेद. फाटीं तूं लंडन येयलो तेन्ना तुका इंटरव्यू दिलेली खूब वर्सां जालीं. म्हणटा म्हाका एक उमेद म्हणून हांव फुडें सरलां, चल कोरया. पयशांचे हाका करूंक ना, पूण एक कोंकणीची मायभाशेक लागून म्हाजे आजून म्हाजी उमेद आहा ती हांव कोत्ता. आयज म्हाका कितें 64 वर्सां जाता, पूण आजून म्हाका उमेद आहा तियात्राची. हेंच गोंयकारपण. कारण गोंयकार एकठांय जाता तो आमचे माय भाशे उदेशी. आनी माय भाशेंतल्यान आमकां सदांच आमच्या काळजान आसता की आमी कितें तरी समाजाक दिवचें, ज्या उद्देशी आमची माय भास तशीच जिवी उरची. रिजवी बाब, हो तियात्र घडोवन हाडटा आसतना तुका कलाकारांची निवड तुवें कशी कितें केली? सगळे कलाकार आहाय ते म्हगे सगळे फ्रेंड अशे. आय एम ऑलवेज गूड टू देम एंड दे ऑलवेज गूड टू मी. सो म्हाका कोणें ना केन्ना म्हणून ना. आतां नेवीस ओलिवेरा पासून 20 years बॅक ताका फर्स्ट तियात्र हांवें प्रोड्यूस केल्लो, तेन्ना हांवें ताका एप्रोच जाल्लो, तेन्ना ताणें म्हाका हेल्प केल्ली. आतां आफ्टर 20 years हांवें लंडनासून ताका फोन मारलो. नेवीस म्हणलें आफ्टर 20 years म्हाका तुजी गरज आहा. लास्ट इयर फोन मारलो ताका हांवें, नेक्स्ट इयर म्हाका तुजी गरज आहा म्हणलें 23 आवय आपल्याक पासपोर्ट केलो ना म्हणून लागलो. हांवें कोर. आनी तेणें ह्या तियात्रा लागून आतां पासपोर्ट केले एट द एज ऑफ 60. आनी तो येता ह्या तियात्राक. तेणें म्हाका फूल सपोर्ट हें केलो. आनी सगळे एक्टरांनी जावं जॉन डिसिल्वा, लुईस बच्चन, अनिल ओल्गा ह्या तियात्रान, मॅथ्यू, जुवानन, सगळीं एक्टर आहाय तितल्यांनी म्हाका बरें उतर दिलां गो हेड म्हणून. जिका बाब, ह्या तियात्रांत जे गोंयांत आतां सद्याक आसात ते कलाकार आनीक लंडनचे हांचें मिश्रण. आतां लंडनचे म्हणल्यार आमचे एनी आहा, फेल्सी आहा. गोंयांतान आमचे वेलन्सी जे आतां म्हज्या तियात्रान नाचता, दासी आसा. मागीर आमचे स्विंडनाचे त्रियो आसात. बरे कलाकार आसात. हांवें तुका सांगता ते भाशेन बऱ्यांतले बरे कलाकार लंडनाक आसात. ते कलाकार ह्या तियात्रांत आसात नशिबांतले. आनीक हें म्हाका दिसता म्हज्या नशिबांतलें तांकां लंडनाक डायरेक्ट करपाक. वा 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 वा. झेवियर बाब, आतां ह्या तियात्रांचो तुका अनुभव आसा, जायते तियात्र तुवें हाताळल्यात, म्हणजे तुवें घडोवन हाडल्यात.
तुंय आमचे गोंयकार भाव आसात तांचो प्रतिसाद कसो कितें मेळटा? म्हणजे म्हाका सगळे फ्रेंड्स सगळे बरे आहात तिकेटीचे आहात आनी कोण म्हाका कितें ना म्हणना केन्नाच कितें ते म्हाका खूब आदार दिता तिकेटी पळोवपाक जावं कितें करपाक जावं तियात्र जावं एक्टर पासून सगळीं म्हाका एक्टरां वळखता. हांवें कोणा थंय तियात्र प्रोड्यूस केलो जाल्यार म्हाका एक्टरां केन्नाच ना म्हणना. खंयचीच एक्टरां ओके झेवियर आमी रेडी म्हणटा ती न्हू केन्ना म्हाका पयशेय तेणी सांगोंक ना कळ्ळें. मागीर आमी सदमान आमी तिका पयशे कितें लॉस पासून येयले जाल्यार तरी एक पार्टी पयशे पासून घेयना कसली एक्टरां आहा थिंगासर आहा. आतां जायते फावटी आमकां चड गरज पडटा ती हॉल म्हण तूं सगल्याकूच आसा तो सेटाचो. तर रिजवी सेट डिजायन करपी तुवें कशें कितें? मुगे फर्स्ट कितें तियात्र आतां हांव बरयला आनी हांव सदां प्रोड्यूस करता आसतना पासून तियात्राचें पयलें फावंडेशन घडोवता. फावंडेशन मुगे म्हाका कॉमेडियन मेन जाय. मुख्य तर खंयचे मुगे प्रोडक्शन चोय सगळे टॉप मोस्ट कॉमेडियन मुगे हितून आसतायच आनी हांव न्यूय हांकां चान्स दिता. आतां ह्या तियात्र हांवें अनिल ओलगागे चेडवा चान्स दिला. अनाया पेडणेकर फर्स्ट टायम ते UK घेता. उपरांत हांव कास्ट चॅक कोता. उपरांत हांव सिंगर्सां येता. सो अशें करून म्हाका फुली लोडेड म्हाका कास्ट जाय. कित्याक आमी लोकांक पयशे घेवन पयशे तिकेट काटाय लोक पयशे दिन म्हणटरी आमी तें कितें दिवपा जाय बरें दिवपा जाय म्हणून हांव पयशा आशे लागून हें करूं वचना पूण कितें लोकां हॅपी करपाक कोता. म्हणजे सेट जो सेट आसतलो हय तो सेट कशें कितें अरेंज जातात? खंयचो UK सेट ते आमचे सगळे आहा. आमकां आख्खें सेट आहा फॉर सावंड. फॉर एग्जाम्पल सावंडाक सावंड एंड लायट आमकां फूल कालूस हेल्प कोता आनी हे सगळें विजा प्रोसेसींग बी आमकां फूल सपोर्ट बाय कालुसान आमकां केलां. आख्खें हें करपा आज पासून तो बरो भोंवता. आनी स्टेज मॅनेजर आमगे जिल्डो आनी नेस्ली आमकां हेल्प कोताय. मागीर उपरांत म्युजीक आमगेलें सगळें फ्रॅम्पटन सांबाळटलो. सो ते भाशेन आमचें म्युजीक म्हणल्यार फकत ऑर्गनाचेर आसतली? ना ब्लोईंग आहा. थिंगा आतां बरे म्युजिशियन आहाय ट्रम्पेटर आहाय सॅक्सोफोनिस्ट आहाय बरें आनी सेटींग तूं सांगता ते भाशेन स्टेज सेट्स बरे करपी आहाय. सिनरीज बरे करपी भुरगे आहाय. म्हणजे ते गोंय कोत्ताले ते आतां थिंग कोत्ता. म्हणजे ते म्हाका हें खूब बरें दिसता. हांव तांकां वालोर दिता. ते पोटा लागून थिंग गेले पूण विसरोंक नाय. कोंकणी विसरोंक नाय कोंकणी तियात्र विसरोंक नाय आनी लोकांक परबी दिता हांव कितें लोक आपणाक पोटाक पासून उणी करून म्हयन्या 4 तियात्र जाता आतां लंडनाक पूण ते 4 तियात्रांक लोक आसता. वालोर ह्या लोकांक म्हणजे आमच्या लोकांक कितें जेवपा ना जाल्यार कोता तांकां तियात्र जावं आनी एंटरटेनमेंट जावं. झेवियर बाब तूं गोंयांक तियात्र कोत्तालो आनी आतां तूं UKच्याय देशांत तियात्र प्रमोट कोत्ता म्हणटच कितें तरी वेगळेपण अशें भासलां की गोंयांत मातशें कितें तरी उणें जातालें जावं थंय आतां बरें जातात अशें कितें? म्हणजे कितें जाता तेन्ना गोंयकारांक कडेन तितले पयशे आसनासले तिकेटींग बिकेटींग हें करपाक. आतां लंडनाक कितें जाता तुका सगळ्यां कडेनच पयशे कितें कोणूय येयलो जाल्यार आतां म्हाजो फ्रेंड येयलो ते तोल्ले या रे तियात्राक चल ते 2 तिकेट आयले तिकेट आनी दोग येयले ते 4 काडले तिकेट गेले एकामेकाक हे सपोर्ट करून आमी ते तियात्र पळयता. पूण केन्नाच हय फाटीं सरना तो तियात्र बरो न्हू हें न्हू म्हणून फकत कितें जाता थिंगा थोडे कितें म्हणटा लोकल तियात्र. एक्चुली सगळे तियात्र इज प्रोफेशनल. हांवें घाल्ले तितले तियात्र प्रोफेशनल पूण कितें ते म्हणटा लोकल. मागीर तियात्र इलो मात्र मार बसता. हांवें गोंयासान हाडलेले जाल्यार म्हणटा आमी पळयताले आसले थोडे म्हणटा ते लोकल हो तियात्र कितें जातालो. मागीर तियात्र पळयले उपरांत न्हू लोक म्हणटा आरे ते आमी तियात्र कसो जाल्ले बरो जालो तियात्र. आतां फाटींच हांवें बाबिटा तियात्र धायलो 2-2.5 भितर तियात्र काबार इतलो तियात्र बरो एकलो पासून आलोंक ना पूण लोक तितलो जावंक ना. 2 शो केले पूण कितें घरा आसून म्हणटा आरे भाभिटा तियात्र बरो हाडलो अशी गोंयच्या हाडलो तेच्या परस तियात्र बरो तो गोंयचो तियात्र हाडलो तो कितें म्हणटा अहें म्हणटा. पूण अहें कॉम्पिटिशन लायलां थिंगासर लोकल तियात्र आनी हे तियात्र. आतां सगळे एक्टर येयल्या ते सगळे म्हणटा लोकल जाल्या थिंगासर कितें आतां ते भाशेन आमी गोंय आमी लोकल न्हू हय आमी लोकल पूण आमकां पळोवपा लोक येना येता. सो इट वील टेक सम टायम. आतां लोकल कोत्ताय पूण हांव डायरेक्ट कोत्ता आनी आय कॅन प्रॉमीस हांव तुमकां प्रॉमीस कोत्ता लोकांक की तुमकां बऱ्यांतलो बरो एंटरटेनमेंट आनी बरो तियात्र दितले. रिजवी उलयता आसतना खूब बरें दिसता कारण आमी आमच्या काळजांत आनी मनांत जें कितें आसा तें मुखार हाडटात. जायते म्हयन्याक जे भाशेन जे म्हणटा ते भाशेन म्हयन्याक 4 तियात्र थंय जातात. आतां तुमकां एक बरो योग मेवला खरीतपणीन तुका की तांतले चिमटी मारून तुज्या तियात्रांक तांकां घालूंक
म्हणटच सगळे तियात्र तूंय पळोवंक वेता आसतलो. हांवूय वेता चोय सारकें सांगपा म्हळ्यार हांव लंडनाक नायट शिफ्ट कामाक वयता. सो एक एक पाट म्हाका चान्स पडना. विकेंड हांव सदां कामां आसता. सो इफ आय एम ऑफ हांव रियली ऑफ आसल्यार हांव तियात्राक वयता. हांव तियात्र खंयचो सोडना कित्याक म्हाका तियात्र चोयपाकूच जाय दिसता. आनी गोंया आयल्या उपरांत सगळे चोयता सगळे चोयता. ना हेंच कारण जेन्ना जेन्ना कुवेटसान जे कलाकार येतात जावं बारीनसान येतात जावं दुबयसान खंयसून येतात आनी खेरीतपणी जे युकेंतल्यान येतात जावं हेर आमच्या परदेसांत काम करपी तांकां गोंया आयल्या उपरांत सूख लागना. पयले ते पळयतात तियात्र कोणाचो आसा म्हणजे आयज तियात्र कोणाचो आसा फाल्यां कोणाचो आसा. आनीक जायते जण आपलें दुसरें काम कुशीक दवरून तियात्रांनी धांवतात. होच गोंयकारांचो मोग तियात्रां पासून जे भशेन जेका म्हणटा की आमी लोकल जाल्यार पासून थंय तांकां लोकल म्हणपाचो प्रस्नूच येना. कारण आर्टिस्ट हो सगलो एक सारको ताका भेदभाव कसलोच आसना. फकत पोटा पासून आमी वेतात हें चालतें आमी वचोंकूच जाय. कारण आमी फकत तियात्रूच करून आमच्यांनी आमचो फुडार जावं आमच्या फॅमिलींक आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमच्यांनी करूंक जायना. ह्यो जायत्यो गजाली आसा. म्हणटच हें सगळें आमी बाराबर घेवन वचोन आमच्या नशिबांतलें म्हणजे जे भाशेन तुजो नशीब तियात्र नशिबांतलें ह्या तियात्रांतल्यान एक वेगळें कितें तरी आमकां पळोवंक मेवतलें ही आमकां जरूर आसा. कारण जेकबान तुजी स्क्रिप्ट बरे भाशेन पळयल्या म्हणटच आमच्या ऑडियन्सांक हातूंतल्यान कितें मेवतलें जेकबा. तेवतोन बाब पयले सुवातेर हांव सांगता आमचे हे कलाकार आसा पळय ते सगळे काम कोत्तात थंय. हय आमचो सिंगर आमचो टॉमी आल्फोन्स तोवूय कामाक आसा. पूण हे सगळे कलाकार न्हू मॅथ्यू जावं सगळे आहा तितले कलाकार काम करपी. पूण कामाक तान ते रिहर्सलांक येतात. रिहर्सल जालें म्हणटच पोत्ते कामाक धांवतात. बरे त्रास घेतात. लोकूय कितें करता आपलें काम सुटलो तियात्राक येता. थोडो नायट ड्युटी आसता तियात्र पळयता समतो कामाक धांवता. म्हणजे इतलें पॅशन हे कलाकारा मदें जंय लंडनाक जावं खंयच्या हितून परदेसांत ते आपलो किमती वेळ दिवन आपलें तेंच्यांनी काम बंद करून हितून येवपाक जायना. ते म्हणटा कामाचो काडटले तुका. पूण ते कशे दोनीय बॅलन्स करतात. तियात्रूय बॅलन्स करतात आनी केवूय बॅलन्स करतात. आनी एक तियात्र लंडनाक करप एक सोंपें न्हय. जायते आडकोळी आसता. तेंगे सरकाराचे रूल दुसरे आसा. फायर सेफ्टी आसता. पडदे चॅक करतात उज्याचे ते सगळी लायसन्सां काडची पडटात. टफ. पूण तरी आसतना हे प्रोड्युसर्स जे आसा ते पोट तिडकीन काम करतात. कित्याक आतां तितूंतल्यान तांकां फायदो जावं ना पूण दुसरो तियात्र करपाक ते फाटीं सरोंक नात. सो हे एक बरें काम करतात आनी हे कलाकारूय जे कोण तियात्रान नाचता पळय ते 100% दितात आपले. झेवियर बाब आतां वॅमले जावं सावथ हॉल जावं बाकीचे सुवातेर स्विंडन हांगासर तियात्र करता आसतना आमचो गोंयकार वेगवेगळ्या बारीक बारीक सुवातेनी शिंपडलेलो आसा. सो तांचे पासून ट्रान्सपोर्ट अरेंजमेंट कसो कितें जाता. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट म्हणजे कितें सगळ्यां कडेनूच गाडयो आसता. कितें चडश्यो ना न्हू. हा 75% कडेन गाडयो आसात. ते म्हणटा ते हालीं तियात्राक म्हणजे हे करता ग्रूप करता आनी वयता. आनी बासी म्हणटा तुका 24 hours चालूच आसता. बासीचे नो प्रॉब्लेम. कितें थोडे बासीन येता फॅमिली आहा थोडी बासीन येता इश्टापाचेर चडली पावली ती असर मातशी एक 10 मिनटां 5 मिनटां चलोंक वचचें पडटा. पूण ट्रॅफीक अशी जाली जाल्यार मातशें तियात्र मातसो तो डिले जाता. म्हणजे फोन करून सांगता म्हणटा अरे आमी आटेक हा मातशें राव रे म्हणजे रावचें पडटा. इतले जाणां तिकेटी काडलेल्या न्हू म्हणजे आमी थोडे मातसो टायम वता म्हणजे हॉल तुमकां कशें कितें मेवता. कारण आमकां म्हणजे तितलोच टायमाक हॉल मेवता काय मातसो. ना आमकां फॉला आमी वरांनी पेड करचें पडटा. टायमींग अमकी वरां जाली एक्स्ट्रा चार्ज लायता ते सुबेज लायता चार्ज मागीर. तो हें करिना ते तेका लागून टायमींग 1-2 वरां आदींच दिता. बेगीन 2-3 वरांक सेटिंगाक आदींच वरांक येता आमी सेटिंग करपाक. इतली वरां घेवची पडटा. तो हें ना ते अमको टायम म्हणून ना पूण वरांनी पयशे आमकां ते मातशे प्रॉब्लेम जाता. यादी तुवें कितले तियात्र प्रोड्यूस केले. जायत केले आतां हेच गोवन हेरिटेज लंडनाचे आसऱ्या कलाक आमी 5 केले. कायतान दे ब्रागांजा हांव मिलरॉय रॉड्रिग्स झेवियर
सगळे आमी एकठांय जावन आमी 5 तियात्र हाडले. मिनीन मारियोचो हाडलेलो पयलो खेळपाची बावली न्हय म्हूण. दुसरो आमी हाडला खंयचे रे शीम अनिल ओल्गा. तिसरो सुकोरिना आनी चवथो अगुस्तान गेलो मेरा भरत मोहन आनी हो आतां 5वो. म्हणजे असो तुम्ही रोखडेच हाडूंक ना. ना आम गॅप एवरी इयर वन्स इन अ इयर. म्हणटच थंय आनीकूय जायते पंगड आसात आनी ते सगळ्यांकूय चान्स दिवपा जाय न्हू. तेका लागून सो आमगे एक वर्सा एक साम कोताय थिंगा मेळ आमगे कायदे आसा म्हणून एक कोताय अशें. तर आयचे हे आमची कार्यावळ पळयणाऱ्यांक तुजो संदेश कितें, तूं कितें सांगूंक सोदता? हो तियात्र तेम चोवपाकूच जावो. ही हातूंत स्टोरी जी आहा जी एक लेवला स्टोरी ना, समथींग डिफरंट प्लस सिन्साय एक दुसरे भाशेन रायट अप आहा तितून. आनी जेका बाले जायते एफर्ट्स आहाय कित्याक कॉमेडी स्टार्टींग सुरू जाता ती सारकी लास्ट सोन कॉमेडी फूल ब्लास्ट कॉमेडी. हांवें बरयलो म्हणून हांव म्हणा पूण म्हाका दिसता जेका बाब तुजे ऑडियन्सांक हांवें देखून ताका उतर पयलीं करूंक ना. म्हाका म्हणलें पयलीं तुगे तियात्र चोवपा जाय, वाचून चोवपा जाय स्टोरी कशी आहा कितें तें. सो हे तियात्रान न्हू स्टोरी समथींग टोटल डिफरंट. म्हणजे स्टोरीक सदां ग्राफ आसता आनी तें ग्राफ वयर चडता. ग्राफ वयर सकयल जालें म्हणटा तें स्टोरीचें तें हें वयता फ्लो. सो हिंगा तूं स्टार्ट जाता पळय तो नेक्स्ट सीन कितें जातलें तितून इंट्रस्ट वयता, नेक्स्ट सिनाक कितें जातलें इंट्रस्ट वयता. आनी ह्या कारणाक लागून हांवूय तयार जालो की ह्या तियात्राक डायरेक्शन करपाक. म्हणजे लोकांक सारको बांदून दवर. झेवियर बाब आमच्या ऑडियन्सांक तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव ऑडियन्स सांगता म्हणजे म्हाजे हितून दिसता लोक एका जातालो की तो जाकोब सांगता ते प्रमाणे आनी रीच बी सांगता ते प्रमाणे बरयला. पूण हांव प्रोड्युसर, हांवें डायरेक्ट केन्ना करूंक ना, हांवें केन्ना बरोवंक ना. प्रोड्यूस हांवें जायते तियात्र केले भुरग्यापणा सावन. हांवें ते मेजूंक जायना पळय तितले कितें. म्हाका थोडे थोडे उगड आसा प्रेम कुमाराचो तो नशिबाचो दियो पावलो खोटो पयसो, म्हाजी बाप पिटेराचो गुनियांव म्हजो न्हय मागीर तो मेलो. म्हाजी पयलो तियात्र हांवें गल्फान येलो म्हणटा तो डॅडी कितें. मागीर मिनी मारियोचो, मागीर आगुस्तिनाचो, मागीर जेनेटाचो, मागीर सामी टावर्साक हांवें येला पयलो गल्फान. मागीर सामी टावर्साचो आनी खूब जाण. आनी गोंयांत ते एम पाचिको बाद मेले, एम पाचिको जर रॉड्रिक्स बाद मेले ते हिशोबून ना तियात्र दाखयले पळय तेंचे केले ते ऑर्गनायज खूब केले. म्हाज्या उगडासान म्हाका उगडास पासून ना. मागीर क्रिस्टोफर बा मिना जाय ते पॅट्रिक डोळा तर अजून हा. जेका बाब ही तुजी कितली ट्रीप, कितल्यावी ट्रीप? तेतून बाब हांवें अजून मेजूंक ना. म्हज्यान सांगूंक जायना उमकीच म्हणून म्हाकाय उगडास ना. पण हे फावटी एक बरें दिसलें म्हाका विजाक एप्लाय केली. विदीन 15 days विजा मेवली. हेज्या पयलीं 3 म्हयने 4 म्हयने वयताले. सो हेज्या आतां 15 days विजा मेवली. सो एक बरें. सो आतां कितें जाता तांकांय हाय कमिशन ऑफ ब्रिटीश हाय कमिशन आहा तांकांय दिसूं येयलां की बाबा ह्या कलाकार आमचे हिंगा येतात, एक्टींग करतात आनी बरे भाशेन वेतात. आमचे खंय रिकॉर्ड फाल्स ना. म्हणजे आमकां तुवें 5 तारखेर थंयसून भायर सरूंक जाय, तूं 10 तारखेर भायर सरला, आमी खंयचे बॅड रिकॉर्डान ना. सो गूड रिकॉर्ड. सो तांकांय कळलां की हे गोंयकार बरे मनीस, बरे उतराचे मनीस आनी ते येतात बरे कित्याक आपले लोकांक कितें आपले भाशेन दितात आनी परते वेतात म्हणून. तर म्हज्या लोकांक एक सांगणें की हो तियात्र हातून लोकल आर्टिस्ट आसा हें चिंतिनाका. हांव तुमकां 110% गॅरंटी दिता ह्या आर्टिस्टाकडल्यान हांव बऱ्यांतलें बरें एक्टींग करून घेतलो आनी तुमकां दाजूशी करून धाडटलो. खरेंच खूब बरें दिसता कारण आमी थोडी भोव भासाभास केली. आमचो वेळ काबार जाता. रिजबी बाब तूं आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो, जिका बाब तूंय आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलो आनीक झेवियर बाब तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयले आनी कशे पद्दतीन तियात्र वो तुमी मुखार व्हरतात हाचे थोडे भोव आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो. तुमच्या मोलादीक वेळा पासत आनीक खेरीतपणी तुमकां सगल्यांक काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तेतून बाब हांव तुमकां आमच्या सगल्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनीक प्रुडंट मिडियाकूय काळजान तान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी तियात्रिस्टांक आनी तियात्राक सदांच खांद मारला आनी सदांच तुमचो तेंको दिला, सपोर्ट दिला. देव बरें करूं तुमकां. आनी इतल्यानूच ह्या तिगाय मानेस्तां सांगताक रिजबी, जेकब आनी झेवियर सांगताक आयची ही माणकामोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.